Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. लोकगणतीच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरजा होर दोंगोर सोडून येदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचून जावपाक रस्त्यावेल्यान सुपाच्या दर्या वाटेन चलूंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जालें. ती देवाचेर आनी मोइजेसाचेर आड उलोवंक लागली. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर काडली? ह्या ओरोण्यांत आमी मोरच्याक हांगा उंडो ना, उदोकूय ना. पोट भरोना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून तांणी इस्रायलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइजेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातो केलें. सर्वेस्परान आमचे सोरशिल्ले हे सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनवती कर. मोइजेसान पोरजे खातीर विनवती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्यार तो वांचतलो. म्हणटच मोइजेसान एक पितूळचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जोर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूळच्या सोरपाचेर नदर घालतलो आनी वांचतालो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा, म्हजें मागणें आयकून घे. सर्वेस्परा, म्हजें मागणें आयकून घे. म्हजो उलो तुज्या कानार पडून दी. म्हज्या आकांताच्या वेळार तुजें तोंड लिपोव नाका. म्हजे विनवणेक कान दी. हांव उलो मारतां तेन्ना वेगी म्हाका पाव. जबाब. सर्वेस्परा, म्हजें मागणें आयकून घे. राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवाची भोक्ती करतलीं आनी पृथ्वीचे सगळे राजा तुजे मोहिमेक मान भोवमान दितले. आधार नासलोल्यांचे प्रार्थन तो आयकतलो. तांच्या मागण्यांची बेपर्वा करचो ना. जबाब. सर्वेस्परा, म्हजें मागणें आयकून घे. आपल्या उंच पवित्र ठिकाणांत थावन सर्वेस्परान ओडव घालो. स्वर्गार थावन पृथ्वीचेर ताणें दोयाळ नदर घाली. कैद्यांचें रुदोन ताणें आयकलें आनी मोरणाचें फर्मोण पडलोल्यांक ताणें सुटका दिली. जबाब. सर्वेस्परा, म्हजें मागणें आयकून घे. उद्गार. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो ओंपी. जाका तो मेळटा तो सासणाक तोखता. जुवांवा पोरमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून फारेजेवांक म्हणलें, हांव चल्लों आनी तुमी म्हाका सोदतल्यात आनी तुमच्या पातकांत तुमी मरतल्यात. हांव वेता थंय तुमच्यान येवंक जायना. जुदेवांनी म्हणलें, हांव वेता थंय तुमच्यान येवंक जायना. अशें तो सांगता म्हणटच तो आपलो जीव दितलो म्हूण तो सांगूंक सोदता काय? ताणें तांकां म्हणलें, तुमी सोकयले,
हांव वयलो. तुमी ह्या संवसारांतले, हांव संवसारांतलो न्हय. तुमी तुमच्या पातकांनी मरतल्यात म्हूण हांवें तुमकां सांगलां. कित्याक आसा तो हांवूच म्हूण तुमी स्वतमानिनान जाशात जाल्यार तुमच्या पातकांनी तुमी मरतल्यात. तांणी ताका म्हणलें, तूं कोण तर? जेजून तांकां जबाब दिलो, पयलींच तावन हांवें तुमकां सांगलां तोच. तुमचे विशीं सांगचें आनी निवाडचें जायतें आसा, पूण म्हाका पाठयला तो सोतेवंत, आनी जें हांवें ताचे कडसून आयकलां तेंच हांव संवसाराक सांगतां. तो बापाची खबर सांगता म्हूण ते समजूंक नात. त्या पासत जेजून म्हणलें, तुमी मनशाच्या पुताक उबारतल्यात तेन्ना तुमकां कळोन येतलें की आसा तो हांवूच, आनी म्हजेच वस्तोंगी हांव कांय करिना, पूण जशें बापान म्हाका शिकयलां तशें हांव उलोयतां. आनी जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजे सोबे आसा. ताणें म्हाका एकलो सांडूंक ना, कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदां करतां. तो अशें उलयलो तेन्ना जायत्यांनी ताचेर विस्वास दवरलो. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ तो अशें उलयलो तेन्ना जायत्यांनी ताचेर भावार्थ दवरलो. जोआंव 8:30. नियाळाक आदार. आयच्या शुभ वर्तमानांत जो लोक आयकून ताचो पाटलाव करून तयार त्या लोकां लागीं उलयता. ताचीं उतरां शिकोवणी आनी आमंत्रण दितात. मनशांच्या संवसारी मनाक ही समजणी अवघड. तो निरोप दिता, तुमच्यान येवंक जायना त्या सुवातेर हांव येतां. म्हणजे ताच्या बापाच्या घरा ताचें सुरवेचें आनी आखरेचें ठिकाण तें. जेजू आपलें मिसांव पूर्ण करपाक संवसारी पायण्यान जल्म घेतलो, पूण आख्खें मनीसकूळ ताचें. जेजू आपलीं उतरां जोखून म्हणटा. तो गर्वान न्हय, पूण अर्थान भरून उलयता. तो तांकां आव्हान दिलोल्या परी आपली अस्मिताय स्वर्गावेली ती तांच्या हातांनी कंट्रोल करूंक जायना ती दाखयता. जेन्ना मनशाच्या पुताक ते उबारतले तेन्ना तांकां तो देवाचो पूत म्हूण थावे जातले. जेजूक पयस केलोल्यो घोडयो ताच्या प्रकाशनेच्यो घोडयो आसल्यो म्हूण ते मांडून घेतले. खुरीस ताका उगी करतलो आसलो, पूण तोच खुरीस तांकां क्रिस्ताच्या जैताची शिकोवण दितलो. जेन्ना तो उलयलो जायत्यांनी ताचेर भावार्थ दवरलो. जंय प्रस्न सुटावे जायनात थंय भावार्थ जल्मता. हीच ती भावार्थाची परिस्थिती. नियाळ. जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरूंक. मोगाळा बापा, तुज्या पुता जेजूच्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरूंक सेवेंतल्यान ताचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev baren koro.